GCZMN बायणाच्यो 121 बेकायदेशीर खोपी मोडपाची नोटीस काडिल्ल्यान थंयच्या लोकांचेर आकांत आयला। हे सगळ्यो खोपी खंय CRZ नेम मोडून दर्यावेर भरती रेशे लागसार बांदल्यात। लोकांक नोटीशीक जाप दिवंक 15 दिसांचो प्रास दिला। हे पयलीं सरकारान त्या वाठारांत 205 बेकायदेशीर खोपी मोडल्यात। गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन बायणाचे 121 बेकायदेशीर खोपी मोडपाची नोटीस काढल्या। मंगळारा नुस्तेकारांक आनी थंय खोपी बांदिल्ल्यांक नोटीशी काडल्यो। नोटीशी धाडपाची प्रक्रिया पुराय जाल्या। थंयच्या लोकांक नोटीशीक जाप दिवंक 15 दिसांचो प्रास दिला। सरकार कसिनो राखपाक फुडें बारीक सारीक लोकांचे सरकाराक पडिल्ले ना म्हूण बायणाचे लोक बोवाळ मारतात। नोटीस येईल ते घेवपाचें न्हू, मागीर चोवपाचें सगळें आमी एकठांय जावन मागीर पळयतले। डेट 18 तारखेंतल्या 18 तारखेक दिवपाक आशिल्ली, मदीं घेवन डेट मुखार गेल्ली दीस आतां मागीर तेमी आनी फाटल्यान आनी नोटीस काडटा आनी मोडपाक हें दितालें आमकां, अशें जातालें न्हू। मागीर आमी कशें करून सेफ करपाचें। CRZ ऑफिसर म्हणटा मामलेदाराक आयज पेपराचेर नोटीस कित्याक इश्यू करूना, हेंचे भितर कितें तरी सारकें ना। सेंट्रलासून प्रकाश जावडेकर एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा, फिशरमॅनाक ग्रीन सिग्नल म्हणून दिता आनी हांगा गोंयचो स्टेट गव्हर्मेंट आहा पळय तो पब्लिकाक मारपाक उठला। फिशरमॅन पळय लास्ट टायम CMान स्टेटमेंट दिला पळय, फिशरमॅनाक आमी स्ट्रायकार गेल्ले, लाठीचार्ज करूंकूच ना म्हणटात, धांवडायले बेश्टे मनशां। हे फिशरमॅनाक काबार करपाचें प्लॅनिंग आहा। तांकां फकत कॅसिनो जाय, कॅसिनो येयलो जाय, गॅमलिंग चल्लेलें जाय। हे आमची सरकार अशी चलता। हे पयलीं सरकारान थंयच्यो 205 बेकायदेशीर खोपी मोडल्यात। प्रुडंटा खातीर दिशान परब। शहीद पांडुरंग गावडेक पणजे मिलिटरी हेडक्वॉर्टर्सांत सलामी दिली। तो सिंधुदुर्गांत आंबोलेचो। मंगळारा ताची कूड गोंयांत पावतकच पयलीं पणजे लश्कराच्या मुख्यालयांत हाडून ताका सलामी दिली। उपरांत ताची कूड ताच्या घरा आंबोले धाडली। कुपवाडा श्रीनगरांत आकांतवाद्यां कडेन फारपेट करतना शहीद पांडुरंग गावडेक वीर मरण आयिल्लें। डाउन सैयद को सलामी देगा, सलामी चस सोले राजो चस को सलामी देगा, सलामी चस थोड़े बाजू चस निमण्या संस्कारा खातीर शहीद पांडुरंग गावडेची कूड ताच्या घरा आंबोले धाडली। थंय ताचे कुडीचेर सरकारी सन्मानान निमणे संस्कार केले। कुपवाडा श्रीनगरात 21 मायाक आकांतवाद्यांकडेन झुंज दितना शहीद पांडुरंग गावडेक वीर मरण आयिल्ले। शहीद पांडुरंग गावडेक जखमी अवस्थेत मिलिटरी हॉस्पिटलांत घाल्लो, मात ताका थंय मरण आयले। शहीद पांडुरंग गावडे फाटल्यान ताची घरकान्न आनी 2 भुरगीं आसात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सिनोळी सांकवाळेक गॅस सिलिंडर ब्लास्ट जाला तें घर रॉड्रिक्साचें। सकाळीं तो मिसाक गेल्ले कडेन घरांत ब्लास्ट जालो। ब्लास्टा फाटलें कारण मात कळिल्लें ना। कोण म्हणटा गॅस लीक आसूंये। घराचो बरोच भाग उज्यांत काबार जालो। घराचें खंय सुमार 6 लाखाचें लुकसाण जालां। थंयचो ZP म्हणटा रॉड्रिक्साक खंय लुकसाण भरपाय दियात। Los salam baba allora gusto allora ci value ci mezan codela anche non è anche सांगले बाबा सिलेंडरान उज लागलो म्हणिल्लो घरा हांव 8:30 पावले आमी हिंगा 6 उज लागला पेट्टा सिलेंडर तर पयलीं काडलो
लोकांनी पब्लिकांनी हें केलो झुडो बिडो हें केलो आमी येवन थिंगा सगळे ते इस्पोटाचो उदक बिदक मारपाक कमेस केलें मागीर कंट्रोल जाली काय हें उज्याचें हें कळ्ळो काय आनी आतां कांय ना आतां नॉर्मल पालोलो सारको लॉस आसता जातालें 5 लाख जातालें अबाउट 8:30 जेन्ना म्हाका फ्रेंडान फोन केलो अशें जालें म्हणून पावलो हांव काडून जाप करून येयलो तेन्ना फायर ब्रिगेड जेन्ना पयलीं पावली म्हाका दिसता ती जाणटी वुमन सिनियर सिटीजन ती हेल्प कोणाचो ना तरी आसतना जे गांवच्या लोकांनी येवन तिका भरपूर हेल्प केलो आनी म्हाका दिसता तेजें भरपूर डॅमेज जाला आनी डॅमेज म्हणल्यार ती सांगपाक देखून भिता ती जाणटी मनीस म्हणून हांवूय सांगपाक शकना अदमास कितले जातलो तो पूण म्हाका दिसता भरपूर डॅमेज जाल्ले आसा आनी डॅमेज जाता भाशेन गोवोरमेंटान जाता भाशेन हेल्प ती करचो की ती सिनियर सिटीजन आनी हांव मागता म्हजे लागीं कितें जाता जाल्यार हांव ते जरूर हेल्प करतलो घेऊ एक विराम.